पेंजीम बाळपोल्साचेर तुमी आतां कशें पळयतले किंवा बेंच ऑलरेडी पेंजीम आमकां चवथो सीट जिखपा जाय आनी ते एक्चुली आमी डिक्लेअर जातकीर पार्टी बसतले आमी आनी मागीर ठरय म्हाका कांय खबर ना गोवा फॉरवर्ड आमी वांगडा आसा आनी वांगडाच वता पर्रीकरांच्या कुटुंबियांपैकी कोण निवडणूक लढवण्याला इच्छुक आहे तशें कांय अजून तेजे दीस तरी जावनी एक दीस जाता काल हें केलो आनी मदींच आमी चर्चा करप योग्य न्ही. फाटले 2-3 दीस बीजेपी आनी मित्र पक्षाचे दीस रात चलिल्ले वाटाघाटीचेर विनयाक मिडियान बरेच आडवे तिडवे प्रस्न घाले. मित्र पक्षाक खंय बीजेपी केन्नाच डॅमेज करचे ना. काल राती एक विशय जालो की MGPचे ऑलमोस्ट 2 आमदार तुमचे हितून जॉइन जावपाक रेडी जाल्ले ऑलमोस्ट आशिल्ले. आमी आमचे सहकारी पक्ष केन्नाच डॅमेज करचे ना. आमकां तांकां सगळ्यांक घेवन वचपाक विश्वासघात केन्नाच कोणाच करचो. ओके आयज जेन्ना तुमचे कडेन आतां फूल टायम CM आसा सो हे तुमी कशें पळयता एज फार एज युअर गव्हर्मेंट प्रोग्रेस इज कन्सर्न. आज पूर्ण वेळ आमकां मुख्यमंत्री मेळ्ळे पयलीं थोडेशे त्रास सरकार मुख्यमंत्री आजारी आशिल्ल्या कारणान जाता तशें जाय तशें काम तेजे कडेन जालें ना तेंच बरें नाशिल्लें म्हणून पूण तेणें तरी खूब बरें काम केलें मुख्यमंत्री आमचे आनी हे मुख्यमंत्री तेजे पावलार पावल दवरून काम करतले. ते प्रेसाकूय सांगलें आसा डेव्हलपमेंट आनी मनोहर पर्रीकराचे फुडें वचपाचें ध्येय दवरून आपूण फुडें वचलो. सरकार फुडलीं 3 वर्सां खातीर आसा आनीक आमचे सगळे सहकारी मोगो पक्ष आसूं गोवा फॉरवर्ड इंडिपेंडंट हेच्या आदाराचेर आमकां फुडें वचपाक आनी एक बरें सरकार लोकांक दिवपाचें. त्याच बरोबर येणारे बायपोल आसतले तिनूय आमी जिखतले. त्याच बरोबर लोकसभेचे 2 आसा आनी ह्या हितून दोनूय लोकसभेचे MP हाडून आमकां परत एक फावट प्रधानमंत्री मोदीक ह्या देशाचो प्रधानमंत्री करपाक. काँग्रेसीचे 3-4 जाण येता म्हणटा ते खंय पावले काय विचारल्यार तो खंय येतल्यांक दारां उक्तीच इतलेंच उलयलो. आमदार भाजपमध्ये येणार असं तुम्ही सांगितलेलं ते 3 ते 4 चा आकडा आहे ते येवपाचे आसा. मी आमदार येणार असं म्हटलं नव्हतं. जाय जाल्यार घराचे दरवाजे सर्व लोकांसाठी खुले आहेत. सबका साथ सबका विकास. तुमच्या घरात यायला तयार आहेत असं काहीतरी. मग घरात यायला तयार आमचे पाहुणे म्हणत आम्ही त्यांचं स्वागत करू. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.